आम्ही म्हजो फ्लॅट हो ही स्कीम आज लॉन्च करता आणि म्हजो फ्लॅट ही स्कीम लॉन्च करता आसतना विच इज रिलेटेड टू द 3 डिपार्टमेंट. एक इज कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंट, सेकंड रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट एंड थर्ड इज द लॉ डिपार्टमेंट. ही 3 डिपार्टमेंटां मेळून आमी सुटसुटीत रित्या लोकांक ज्यो हावजींग कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आसा किंवा ज्या बिल्डरांनी बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्ट केल्या लोकांक फ्लॅट एग्रीमेंट बेसिसाचेर दिल्या आणि गेली 30 वर्सां 40 वर्सां ते आता डेलिमिटेड कंडिशनान आयल्या. तांकां रिडेवलपमेंट फ्लॅट करपाक मेळना. वेरियस इश्यूज. एक तर त्यांचो लँड ओनर जो आहा तेणी क्लियर टायटल करूंक नासलें. दुसरें एकदां डेवलपर आत्तां अस्तित्वात ना थंय तरी सोडून गेलो. हाज्या खातीरूय बी तांकां सगळ्यांक प्रॉब्लेम येत आसा. म्हणजे डेवलपर आनी लँड ओनर हाज्या मदलो डिस्प्यूट सुद्दां तांकां परत आपली बिल्डींग रिनोवेट करपाक मेळटा. म्हणून सरकारान ह्या तिनूय डिपार्टमेंटाच्या कंबायन मेळून म्हजो फ्लॅट ही स्कीम आज कॅबिनेटात पास केली आणि प्रत्येकाक आपलो जो फ्लॅट आसा तो आपल्या नांवार जावचो आणि आपल्याक जर रिडेवलपमेंट करपाक जाय आसत जाल्यार ती जमीन ताच्या सोसायटीच्या नांवार जावची आणि ताका लागून 3 कडेन तांकां फायदो मेळटलो. एक म्हणजे कॉपरेटिव्ह सोसायटींतल्यान तेंच्यांनी हावजींग कॉपरेटिव्ह सोसायटी करूंक ना, तेंच्यांनी आपली हावजींग कॉपरेटिव्ह सोसायटी करची आणि ज्या हावजींग कॉपरेटिव्ह सोसायटी कडेन लँड जर त्याच्या ओनराच्या नांवार ना जाल्यार लँड ओनराच्या जाग्यार गव्हर्मेंट कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर वील स्टेप इन. ही वील सायन बिहाफ ऑफ द लँड ओनर आणि ती लँड ही त्या हावजींग कॉपरेटिव्हच्या सोसायटीच्या नांवार जातली. इन केस इफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द लँड ओनर आणि डेव्हलपर आसत जाल्यार तो डिस्प्यूट हो तेंच्यांनी वेगळ्या पद्दतीन दिवन आपलो रिजॉल्व करतो कॉपरेटिव्ह आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन. बट तो तेंच्यांनी फ्लॅट घेतल्या हे लोक सफर जावचे न्ही हाज्या खातीर करतले. आणि ही रजिस्ट्रेशन फीज सुद्दां तांकां वन टायम रजिस्ट्रेशन फीज इन अ सोसायटी इज 10,000 10,000 इन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट. इन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इट इज 10,000. तांकां वन टायम फीज उरतली ताची तांकां वेगळे आनी पयशे भरपाची गरज ना. सो दॅट लँड जी आसा ही त्या हावजींग कॉपरेटिव्हच्या नांवार जातली. अगेन मागीर दे कॅन गो फॉर द फर्दर रिडेवलपमेंट ऑफ दॅर फ्लॅट तितून वयचूं शकता. हातूंतल्यान आमी तांचो कन्वेयन्स डीड जो आसा डीम कन्वेयन्स जातलो आनी स्टॅम्प ड्युटी तितून आमी चेंजीस करून ताका सिर्फ फक्त 1,000 रुपीज हो तांच्या कडल्यान स्टॅम्प ड्युटी चार्जीस जे आसा पळय हे कलेक्ट करतले. त्या खातीर ताका कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंटाचो बेनिफीट मेळटलो. स्टॅम्प ड्युटी तितून आमी बदल केला आनी फक्त 1,000 रुपया केला आनी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटाक तांकां वन टायम रजिस्ट्रेशन करून फक्त तेंच्यांनी 10,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन करतात आनी फ्लॅट हो आपल्या नांवार करून हय. स्टॅम्प ड्युटी जी आहा पळय ती वेगवेगळी आहा. म्हणजे इट इज इन द नोटिफिकेशन ताजो रोखडोच येतलो. कोस्टल आनी मेन सिटीज ही एक कॅटेगरी. ताज्या उपरांत बी कॅटेगरींतल्यो सिटीज म्हणजे म्युनिसिपालिटीज लायक सांगे केपें बिचोले अश्यो म्युनिसिपालिटीज. आनी सी कॅटेगरी इज एन रिमोट विलेजीस. ताका एकदम कमी आसतली तेजो नोटिफिकेशन रोखडो सरकार काडटलें. त्या अनुसार ताका स्टॅम्प ड्युटी जी आहा पळय ती पे करची पडटली. पूण हातूंतल्यान एक समाधान जातलें ज्या गोंयकारांनी 30 वर्सां पयलीं 40 वर्सां पयलीं जे फ्लॅट घेतलेले आज ते परत म्हणजे सामके पाड कंडिशनान आसा तांकां बांदपाक परत मेळना. हांकां ताचो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. त्या खातीर समेस्त म्हाका गोंयकारांक रिक्वेस्ट करीत दिसता की जेंच्यांनी हावजींग कॉपरेटिव्ह सोसायटी करूंक ना तांच्यांनी बेगिनात बेगीन करच्यो. रेरा येवच्या पयलींचे सगळे प्रॉब्लेम आसतले ताका आमी स्पेसिफीक नोटिफिकेशन आयल्या उपरांत ताका पिरियड आसतलो. विदीन दॅट पिरियड तांच्यांनी हे सगळें कंप्लीट करून घेवचें पडटलें. दे गेट दीस बेनिफीट फॉर ऑल.